सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं तुमकां जेजू कृपा दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज दुसरें प्रेजेंट आमी भेटयता सांत आंतोनीचें आमची सगळीं इंतेसां घेवन आमी ताचे शीं आयल्या ताच्या पांयां आयल्या आमची मागणी देवा मुखार सांत आंतोनीचे मजतीन दवरुया आयचे पयलें इंतेसांव देवाक दिन वाचून भेटयता रिस डायस बरी भलायकी पासत दुसरें इंतेसांव देवाक दिन वाचून भेटयतात बरी भलायकी पासत शांती पासत आनीक फामिलीच्या बरेपणा पासत आनीक शॉबीन हाच्या जल्माच्या दिसाक भेटयता लुसिया फेर्नांडीस तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया सोंपून गेल्ल्या दोमिंग शावेर आफोन्स आनी मार्ता फ्रांसिस्का आफोन्स हांचे पासत जेरुशा पेरेरा आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता खेरीत भाशेन ताका तेंकोवणी भोव करून ताचे किडनी बरी ना जाल्यार ताका तेंकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया फेलिक्स रॉड्रिगीस एलिझाबेथ पेरेरा हांचे बरी भलायकी पासत क्लिंटन फेर्नांडीस आपणाक बरी सर्वीस दी म्हूण मागता तशेंच कॅसेंड्रा रॉड्रिगीस आनीक मारिया डिक्रूज हांच्या गोराब्याक आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आयची मांडावळ करता सेंट जोझफ समुदाय कोपेलबाट ह्या कोपेलबाटांतल्या दर एका गोराब्याचेर सांत आंतोनीचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया फाल्यांच्या दिसा आमचे फिरगोजीन नवी फिरगोज गंवडीक सभेची स्थापणी जाता ह्या आमच्या सगळ्या फिरगोज गंवडीक सभेच्या नव्या वांगड्यांक आनी नवे गंवडीक सभेचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमी सगळ्यांनी तांचे बरोबर बरे भाशेन नेटान वावरूंक आमी मागुया तशेंच दुसऱ्याय फिरगोजांनी नवी फिरगोज गंवडीक सभा घडोवन हाडल्यात नवें गंवडीक वर्स सुरू जाता तर ह्या सगळ्या गंवडीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया 4 तारखेर आमच्या एलिसांवाचो निकाळ येवपाचो आसा ऑल इंडिया जाल्यार आमकां बऱ्या सरकाराच्या हातान घाल आनी आमकां बरो सरकार घडोवन दी म्हूण सांत आंतोनीचे मजतीन देवा लागीं मागुया हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो स्तोत्रकार अशें म्हणटा जर तुजें घर सर्वेस्पोर देव बांदिना जाल्यार बांदप्यांलो वावर फुकट आनी निर्फळ जो देव मोग तोच ओरोम आनी शेवट लोगनीक कुटुंबीक जिविताचो लग्न संस्कारांतल्यान घोव बायलेक देव एकामेकाचो मोग करूंक मोग घेवंक आनी मोग दिवंक आपोवणें करता असले मोगाचें जिवीत जियेवंक तांकां लोगनीक मोगाच्या थीर गुणाची गरज हो मोग पुरायेन मनशा सोयबाचो पूर्णतायेन केल्लो मरो पर्यान विस्वाशीपणाचो आनी फुलवंत लोगनीक जिवितांत तशेंच आमी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत असल्याच मोगाची साक्षीदारां जावंक ह्या मिसांत कृपा मागुया आनी आमच्या गोराब्यान आमकां मोगाचे दूत जावपाक आपयल्यात हो मोग आमच्या जिवितान आमच्या गोराब्यान जिवंक आमकां जण एकल्याक दितून काडल्या तरी आसतना मोगाचो आमी जायते पावटी केला आमी चुकल्या असले सगळे चुकीचे बोगसणे देवा लागीं मागुया हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
प्रार्थया. सर्व जाणार सर्वेस्परा खुर्साचे पिशेपण तुझ्या रोग साक्षा भाग्योन जुस्तिना तुवें जेजू क्रिस्ताची ओगोणीत जाणवाय ओळखूंक पावयलोय. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकवणेन फटोव नासतना बाबार्थान थीर रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. आमेन. भाग्यवन जुवाचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचो आनी जो कोण मोग करता तो देवातावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळोंक ना, कित्याक देव म्हटल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो: आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमचे पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयला तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केला जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी तोच मोग आमचे सवें सोपुनायक पावला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती सदांच ताच्या मार्गाक चलता ती खरेंच भागी. तुज्या हाताची कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेच जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. तुज्या घराच्यो वणटी भितर सुफळ दाकाचे वाले पोरी फुलतलीं तुजी घरकान्न. जैतनाच्या फांट्यांतलीं सारकीं तुजे भोंवतीं जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनांतावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसलेमान तुज्या नातरांक पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. उद्गार. देव म्हटल्यार मोगूच. देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
म्हणला तुका सोना. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सवें आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यां. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडचें. तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोकळी तुका ख्रिस्ता. तुमच्या भाव भयणीनो, बो आदली काणी एका थेव्याची आनी एका तरणाट्याची आनी एका गुरुजीची. एक तरणाटो ताका खंय सपन पडलें की गांवच्या उमक्या दोंगराच्या उमक्या जाग्यार एक गुरुजी येवपाचो आसा. आनी ह्या गुरुजी लागीं वचून ह्या तरणाट्यान मागपाक जाय आसलें, गुरुजी तुजे पोतयेन जो थेवो आसा तो म्हाका दी. हें सपनान ताका देवान कळयलें. कितें म्हणपाक जाय आसलें? गुरुजी तुजे पोतयेन जो थेवो आसा तो म्हाका दी. हो तरणाटो ह्या दोंगरार चडून चडून गेलो. मातसो उंच तो दोंगर. आनी चडून चडून पावलो तेन्ना सोदलें ताणें हो गुरुजी खंय आसा. एका खोडपाचेर बरोसो बसून आसलेलो गुरुजी गेलो थंयसर, उबो रावलो आनी म्हणलें, कितें म्हणपाक लायलेलें? गुरुजी तुज्या पोतयान थेवो आसा तो म्हाका दी. आनी हीं उतरां म्हणलीं तेन्ना गुरुजीन आपल्या पोतयेन खंय हात घातलो आनी एक येद्दो मोठो डायमंड काडलो. येद्दो मोठो? येद्दो मोठो डायमंड. चोयला केन्ना तुमी? आनी काडलो आनी तरणाट्याच्या हातान दिलें, घे बाबा. ताणें जेन्ना हो येद्दो मोठो डायमंड आपल्या हातान घेतलो, सगळें झगझगतालें. आनी हो झगझग पडून तो थोठाक जालो. आतां कितें करपाचें? हो थेवो घेवन नकळो जालो. आनी तेन्ना गुरुजीन म्हणलें, पळय तरणाट्या, आतां सांज जातली. तूं सकयल तावन वयर आयला आनी वयर तावन आतां तूं सकयल वेता म्हणल्यार वाटेर तुका कोणूय मेळोंक आसा, वाटेर तुका कोणूय मारूंक आसा आनी हो तुजो थेवो घेवन वचपाक आसा. तूं राव, आयज रातीक राव हिंगासर. सकाळीं उठ आनी बऱ्या उजवाडाक चलून हो थेवो घेवन वच. तरणाटो खंय रावलो. तरणाटो रावलो, गुरुजी न्हिदलो आनी घर येता. तरणाट्याक झेम पडना. तुमी जरी तर त्या दोंगरार आसलीं, हो डायमंड घेवन येद्दो मोठो, झेम पडपाची? आमकां झेम पडपाची? जाल्यार सकाळ जाली, आय उय करून आनी वडयो काडीत हो गुरुजी उठलो आनी तेन्ना हो तरणाटो जो रातभर जागो आसलो हो डायमंड घेवन तो गेलो. गुरुजी घे हो. तुजे लागीं हो ना तेन्ना तुका झेम बरी पडल्या. म्हजे लागीं आसलो, म्हाका झेम पडूंक ना. हो घे आनी म्हाका तो थेवो दी ज्या थेव्या वरवीं तुज्यान हो येद्दो मोडलो झगझगतो डायमंड म्हज्या हातान दिवपाक जालें.
हो डायमंड घे आनी म्हाका तो थेवो दी ज्या थेव्या वरवीं तुज्यान हो थेवो डायमंड ह्या वाटेन त्या वाटेन चिती नासतना डायरेक्ट त्या बॅगान हात घालून ते पोतयान हात घालून म्हाका काडून दिवपाक जालो म्हाका तो थेवो दी. भाव भयणीनो, आयचो विशय जो आमी घेतला तो घोराब्याचो कुटुंबाचो थेवो आनी कुटुंबाचो मोगाचो थेवो. तुमची सगळ्यांची कुटुंबां आसात न्हू, आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन तुमच्या कुटुंबा पासत मागात सांत आंतोनीच्या मजतीन आनी आमकां मेळटलें. बो करून ही त्रेजेनां आमी करता सांत आंतोनीची तेन्ना विस्वासान भावार्थान करता की आमकां मेळटलें. चड करून जरी तर घोराब्यान कितें सांडलेलें आसा, जावं वस्तू सांडलेली आसात, जावं मनशां सांडलेलीं आसात, जावं डॉक्युमेंट सांडलेले आसात, वेगवेगळ्यो वस्तू आमच्यो सांडलेल्यो आसात, आमचे थेवे हे थेवे सायबा आमकां मेळय. हांव त्रेजेन कोत्तां 13 दीस चुकोय नासतना चिकले तामसोड्यार हांव येतलींच वो आनी खंयच्या दुसऱ्या जाग्यांचेर सांत आंतोनीच्या पांयाशी येवन म्हज्यो सांडलेल्यो वस्तू, म्हजे थेवे, म्हजे मनीस, म्हजे दुकुमेंत म्हाका मेळटल्यो हो भावाक धरून हांव कोत्तां. आनी मेळत जाल्यार थोडीं जाणां आंगवणूय कोत्तात, मेळत जाल्यार उमके हांव दितलो, लायटी घालतलो त्या फुडकार. भावा भयणीनो, कुटुंबाचो थेवो मोगाचो खंय आसा? सुरवातीच्या उतरांनी आयज आमी आयकलां कुटुंबाची सुरवात जाल्या जेन्ना एक चेडो आनी एक चेडू, एक तरणाटो चेडो आल्तारा मुखार येवन तांणी एकामेकाक भास दिली आनी तीं दोगूय जाण एकामेकाची घोव बायल जालीं. जायतीं जाणां काजारी आहा हिंगा. आनी तुमी तुमच्या लग्नाच्या दिसाक जी भासावणी केल्ली उगडास आहा उगडास आहा? सगळ्यांक उगडास आसूंकूच जाय. आनी जितलेय पावटी आमी कुटुंबाची खबर करता, जितलेय पावटी आमी मोगाची खबर करता, घोव बायलांच्या मोगाची किरीत भाशेन, तेन्ना ह्या भासावण्यांची आमी उगडास करपाकूच जाय. जाल्यार करया आतां. भासावणी गेल्ली तेन्ना किरीत भाशेन उगडास करता 3 वस्तू आसल्यो त्यो भासावणेन. पयली वस्तूंची सुकान तशें दुकान पिडेन तशें भलायकेन म्हणटात तें कुशीन दवर, ती भासावणी न्हू. सुकान तशें दुकान पिडेन तशें भलायकेन कितें करतलो? हांव तुका विस्वाशी रावतलो. पयलें विस्वाशी रावतलो. दुसरें सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो वो मोग करतलीं. जीं कोण विसरलेलीं आहात ती मातशी ही एडवांटेज घेयात. विस्वाशी रावतलो सगळ्या वेळार, एकामेकाचो मोग करतलीं. आनी तिसरो आनी तुका मानान लेखतलो वो मानान लेखतल्यो. 3 भासावणी भाव भयणीनो आल्तारा मुखार येवन जी कोण लग्न जाल्यात तांणी केल्ली आनी तातूंतल्यान हो कुटुंबाचो मोगाचो थेवो, आख्खो थेवो तो फकत मोगूच घेवपाचो न्हू. हो मोग म्हणटा तो जायते पावटी आमकां जाल्ला जे चलचित्रांनी आमकां दाखयता तसलो मोग, वो गिफ्ट हाडून दिवपाचो मोग, वो आमी एकामेका पासत इल्लेशे सॅक्रिफायस करपाचो मोग. पूण हो मोग म्हणटा तो कुटुंबाचो मोग जो म्हणटा तो ह्या आख्ख्या 3 भासावण्यांनी गुंतलेलो आसा. हांव तुजो सगळे वेळार मोग करतलो, सुकान दुकान पिडेन भलायकेन. हांव तुका विस्वाशी रावतलो. हांव सगळ्या म्हज्या जिवितान मरोसोर मेल्या उपरांत करपाक नाका. मेल्या उपरांत करपाक तुमी मोग करपाक चिंतीत जाल्यार भुतां जावन येवपाक पडटलें. भुतां जावपाक नाका. तूं जिवो आसोसोर एकामेकाचो मोग करतलो आनी एकामेकाक मानान लेखतलो. जरी तर एकामेकाक मानान लेखिना जाल्यार भाव भयणीन हो मोग जाचे विशीं आयज आमी आयकता आनीक आयची वाचपाय आमकां बरे भशेन सरळ तरेन ह्या मोगाची खबर आमकां सांगता, हो मोग ना जातलो. राती चलचित्र पळोवपाक गेल्लो हांव, मिस्टर एंड मिसीस माही. पळयलां तुमी? न्यू मुवी. काल सवाय आसली तिकेट फकत 99 रुपीज. ह्या पासत आमच्या तरणाट्यांनी म्हणलें फादर सवाय आहा तिकेट या पिक्चर चोवपाक. आनी आमी गेले पिक्चर चोवपाक. मिस्टर एंड मिसीस माही. तांच्या मोगाची काणी काय बरी सुरू जाली आनी मोदें केस्तांवां जालीं तेंची. आखी स्टोरी सांगत जाल्यार डायरेक्टर आहात ते आनी प्रोड्युसर आसात ते म्हजेर बेजार जातले. पूण तातूंतली एक घडी खेरीत भाशेची हो घोव आनी बायल जो आसता ती एकामेका पासत एकामेकाक बरीचशी सजेशन्स दितात तीं आनी तांचो मोग वाडटा आनी दाखयतात की हांव हें सजेशन दिता तें तुजे पासत दिता, तूं व्हडलें जावपाक जाय म्हण. घोव आहा तो
हो बायल आहा ती मिसीस माही आहा ती हो मिस्टर माही आहा ताकाय बीन तेच भाशेन सजेशन दिता ते जें कितें तुका भुरगेपणार जावन तूं तुजें सपन आसलें साकार करपाक मेळोंक ना हें उमकें कर तुजें सपन साकार जातलें आनी दोगूय जाण एकामेका पासत एकामेकाचो मोग मुखार व्हरोन हें करता करता मिसीस माई आहा ताका कळ्ळें की हो आपलो मिस्टर माई आहा तो म्हजे पासत न्हू पूण आपणाचे पासत ताणें म्हाका ह्या कॅरियरान धुकळ्ळा हो म्हाका थिंगासर वयर चडपाक आदार दिला म्हजी बरी नोकरी आसतली ती सोडून हें जें हांव भुरगेपणार जावन चिंत्तालें तें करपाक म्हाका मुखार धाडला केस्तांवां जालीं दोगांयचीं एकामेकाचो फोन घेयना एकामेका लागीं उलयना एकामेकाचें तोंड चोवपाक नाका आनी असल्या वेळार दोगांयचें जिवीत एके भाशेन पाड पडलें दोगूय जाण सांडपाक लागलीं आनी त्या उपरांत मागीर सदांच हिंदी चलचित्रांनी जाता ते भाशेन ह्याय चलचित्रांत जालें आनी तीं दोगूय जाण तेणी अंडरस्टँड जालीं समजून घेतलें की आमी जी वाट चलता आमचेंच चिंतून तें चुकीचें मिस्टर माही ताका कळ्ळें हांवें बाबा चूक केल्या हे भाशेन म्हजी बायल काय बरें काम करता स्टार जाल्या फेमस जाल्या हांवें ताका सपोर्ट करपाक जाय म्हजे पासत न्हू पूण ताचे पासत आनी असल्या वेळार ताचोय करियर आहा तो बरो जालो मागीर ह्या मोगा वरवीं दोगूय जाणांनी आपल्या मोगान जी चूक आसलेली जो थेवो सांडपाक लागलेलो ती समजली आनी त्या उपरांत ताणें फुडलें पावल मारलें दोगूय जाण मागीर फेमस जालीं दोगूय जाण स्टार जालीं चलचित्र चोवपाक वयता जाल्यार मागीर तेचें आख्खी स्टोरी तुमकां कळटली आयची स्टोरी शिव वर्तमानांतली आनी देवाच्या उतरांतली भाग्योन ज्यो हांव टीक बरोवन सांगता मोगाची खबर देव म्हणल्यार मोगूच जाल्यार जो कोण मोग करिना तो देव म्हणल्यार कितें तें नको हो देव कोण तो नको पूण ज्या कोणें मोग केला खरो जिवो मोग जाणा देव म्हणल्यार कोण तो जाल्यार हांव खबर करतात की त्या मोगाची न्हू जो मोग तुवें आनी हांवें देवाचो केला तुमी देवाचो मोग करतात देवाचो मोग करतात तुमी फोट मारनाकात दिसती देवाचो मोग करतात होय आमी कोणूय केन्नाय विचारूं होय म्हणटली आवय हांव देवाचो मोग करतां शाबासकी तुमकां देवाचो मोग करीत रावात आयज काल देवाच्या मोगा पासत जायतीं जाणां हे भाशेन मनशां मुखार आयिल्लीं आसा देवाक राखूंक सांबाळपाक ते जायत्यांचेर केसी पासून घालता खबर आहा तुमकां देवाचो मोग कोणाक सांबाळपाक देवाक सांबाळपाक देव खत्रे में हे जाल्यार ते देवाक सांबाळपाक ह्या देवाच्या मोगा पासत खंयचोय मनीस जर तर ताचेर आड उलयलो खंयचोय आंकडो कमेंट घातलो वो कितेंय म्हणलें जाल्यार हांव ताका सोडची ना आयज असले मनीस भायर सरलेले आसात देवाचो मोग जाल्यार भाग्योन ज्यो आमकां करीत सांगता हांव खबर करता ती मोगाची तुवें हे भाशेन देवाचो मोग केला त्या मोगाची न्हू तूं देवा पासत हें करपाक तयार आसा तें करपाक तयार आसा आंगवण फारीक करपाक तयार आसा प्रेजेंट करपाक तयार आसा ह्या मोगाची न्हू पूण हांव खबर करता ती त्या मोगाची जी देवान आमचो मोग करून दाखयला त्या मोगाची आनी कशी भाशेन तो त्या खुर्सार मेलो आमच्या पातकां पासत ताका कसलीच चूक ना पयले सुवातेर आपुणूच देव जावन आमच्या मनीस सैमान भितर सरलो आनी आमच्या मनीस सैमांतलें सगळें जें आमकां दूख आहा त्रास आसा रडपाक येता आमकां चिंतपाक येता आमच्या फुडाराचें कितें जातलें हें सगळें ताणें आपल्या जिवितांत घेतलें सोडून पातोक फकत पातोक कुशीन दवरून हेर सगळ्यान तो आमचे जिणेंत जियेलो हो देवाचो मोग आनी हो देवाचो मोग साकार करूंक आपणाची चूक नासतनाय आमकां सोडोवचे पासत त्या खुर्सार ताणें आपलें रगत वारयलें त्या खुर्सार ताणें आपलो जीव दिलो आनी ह्या मरणाचेर खुर्साच्या मरणाचेर जैत व्हरूंक तो पुनर्जीवन जालो पुनर्जीवन जावचे आदीं आनी ह्या खुर्साचें मरण सोंसूंक वयचे आदीं भाव भयणीनो आमकां जिवांव आपल्या शुभ वर्तमान बरोवन केरीत भाशेन 15व्या आवेस्वरान हें सांगता आमी देवा सारकीं देवा बराबर एक जाल्यार देवा बराबर जरी तर आमी एक जाल्यार ताची आज्ञा जी आसा त्या वरवीं आमी एक आनी ही आज्ञा आमकां ताणें दिल्या हांवें तुमचो मोग केला हे भाशेन खुर्सार आपलो जीव दिवन हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात आनी ही आज्ञा पाडूंक आमकां बेस्ट जागो खंयचो खंय वयचे आमी हो मोग दाखोवपाक स्टेजीचेर चलचित्रांत तियात्रांत
आमी बऱ्यांतलो बरो जागो जो विचून काडूंक जाता हो मोग जिवंक तो म्हणल्यार आमचो घोराबो, आमचें कुटुंब. आमच्या कुटुंबान जो मोग आसा तातूंत खतरो ना कसलोच, तातूंत डेंजर ना. आमचो कुटुंबान जो मोग आहा तो सेफ, सुरक्षीत मोग. ह्या कुटुंबाच्या भायर तूं जेन्ना मोग करपाक सोदता तेन्ना हें सगळें सेफ्टी, रिस्क, डेंजर हें सगळें चिंतपाक पडटा. पूण तुज्या कुटुंबाचो मोग जो आसा तो सगळ्याहून पवित्र मोग. आनी देखूनच आयचो विशय म्हणटा आमकां ह्या कुटुंबान जो थेवो आसा मोगाचो तो सोदून काडूंक. जेजू तूं म्हजे बरोबर राव. सांत आंतोन आपल्या जिवितान ह्याच मोगान जियेलो. आपल्या कुटुंबान तो मोग जियेलो, मागीर कुटुंबाच्या भायरूय जियेलो. रिस्क, डेंजर मोगाचेर ती सगळ्याक आसली. तो आपलें हें आत्मीक जिवीत जियेता आसतनाय देवान ताका खेरीत भशेन जो गूण दिल्लो हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, भोव करून मिलाग्री करून. कितल्यो मिलाग्री आहा? कितल्यो आहा सांत आंतोनीच्यो मिलाग्री? 13 आमी जाणा त्यो रिकॉर्ड करून दवरलेल्यो आसा. तेजे फाटल्यान आनी कितल्यो जाल्यो आसतल्यो त्यो रिकॉर्ड करून घालूंक ना, आमी घातलेल्यो आहा हिंगा त्यो 13. आनी सांगलेलें हांव परतून उगडास करपाक फेस्ताच्या दिसाक कॉम्पिटिशन आसतलें. ह्यो 13 कोण सारको बाय हार्ट येवन सांगता ताका इनाम आसतलो. पयचे पयलीं बाय हार्ट करात. पूण ह्यो मिलाग्री 13 मिलाग्री केल्यात त्यो कितें दाखयता आमकां? होच मोगाचो थेवो जो भाग्यवंत आंतोनीच्या कुटुंबांतान सुरू जाल्लो आनी हो मोग तो घेवन दुसऱ्यांक दिवपाक गेलो. होच पवित्र मोग. त्या मोगा वरवीं देवान जो ताचो मोग मानून घेतलो ताचे वरवीं ह्यो 13 मिलाग्री ताच्यान करपाक जाल्यो. ना जाल्यार घडये जावच्यो नासल्यो. आपणाचें चिंतून केल्लें, आपण फेमस जावपाक केल्लें जाल्यार जावचें नासलें ताचे लागीं. पूण हो मोग थेवो जे भाशेन त्या तरणाट्यान त्या गुरुजीक म्हणलें, गुरुजी हो डायमंड घे. हो डायमंड नाका, पूण म्हाका तो थेवो दी ज्या थेव्या वरवीं तुज्यान म्हाका हो येद्दो व्हडलो डायमंड दिवपाक जालो तो थेवो म्हाका दी. हो भयणीनो हो थेवो आमच्या कुटुंबांनी आसा. जायते फावटी आमी समजना आमचे बापूय जे आसात कितलो मोग करता आपल्या भुरग्यांचो, आपल्या पत्नीचो. कोणाक सांगना बाबडे, उलयना चड, काम करतात आपल्या कुटुंबा पासत, कश्टवतात आपल्या कुटुंबा पासत. केन्नाय रडोंक जाय जाल्यार कोणशाक वचून रडटात. केन्नाय कामाक गेल्ले आसा, जायतो वावर पडटा, ओवर टायम आसा, असल्यो जायत्यो वस्तू आहा. ते बॉसाचें आयकपाक जाय, हेजें आयकपाक जाय, हिंगा एडजस्टमेंट करपाक जाय, थिंगा एडजस्टमेंट करपाक जाय. ओगे कोत्ता बाबडे, कोणाक सांगनासतना. कित्याक? कुटुंबाचो मोग हो थेवो दाखोवपाक. जायत्यो आमच्यो आवयो ज्यो आसात आमच्या कुटुंबान, आनी चडसो आमी मोग म्हणटा कुटुंबाचो तेन्ना मायेचो मोग पयलो येता आमकां उगडास. मायेचो मोग म्हणटा तो पयलो, घोवांक घडये पत्नीचो मोग पयलो. पूण मोग जो आसा तो आवयचो तातूंत जायतो साक्रिफीस आमकां दिसती पडटा. आनीक एक फावटी ही आवय आपणाकूच उणें करून आपल्या भुरग्यां पासत, आपल्या घोवा पासत साक्रिफीस करीत रावता. म्हाका ना जाल्यार उपकारता, पूण तांकां मेळपाक जाय, भुरग्यांक मेळपाक जाय, घोवाक मेळपाक जाय. म्हाका ना जाल्यार उपकारता, म्हाका इल्लें उणें पडल्यार चलता. हो मोग जो थेवो भितरल्यान जावन. तशेंच शिकवण जी दिवपाक जाय आपल्या भुरग्यांक, आवय आनी बापूय हो मोग आपले शिकवणेंतल्यान दिता. आनी खंयचोय आवय बापूय जरी तरी शिकवण आपल्या भुरग्यांक आयज दिना म्हणल्यार चिंतता तांकां जरी तर हें सांगत जाल्यार तांकां वायट दिसता, ती मागीर जेयना तापयल्यार आनी मागीर घरांत येयच ना. ह्या पासत हांव ताका कांय सांगना. तूं तुज्या भुरग्याचो मोग करूंक चुकलाय. तुजो भुरगो तुजें भुरगें चूक करता आनी तूं सांगपाक भियेता. कित्याक? सांगत जाल्यार मागीर जेयनासतना रावत, घरा येयनासतना रावत, सांगत जाल्यार ताका दुखत. ह्या पासत तर तूं सांगनासतना रावता आपल्या भुरग्यांक सारको रस्तो दाखोवपाचें चुकयता जाल्यार हो मोगाचो थेवो तुज्या कुटुंबान तूं तुज्या भुरग्यांक दिवंक चुकलाय. भुरगीं आपल्या आवय बापायचो खूब मोग करतात आनी ह्या पासत आपल्या आवय बापायचें नांव सदांच वयर काडपाक तांकां खुशी. केशे भाशेन वयर काडटात? तियात्रांनी बीन बरें आयकोंक येता तें. बापूय म्हणटा भुरग्याक, आवय म्हणटा आपल्या भुरग्याक, तूं येद्दोसो आसतना तुका हांवें इतलें करून येद्दो व्हडलो केलो आनी ह्या म्हज्या मोगाक तुवें असलो इनाम दिलोय न्हू. तियात्रिस्ट बाब हे भाशेन म्हणटात न्हू.
डायलॉग तियात्रांतले बरें दिसता तें आयकपाक जायते पावटी कुटुंबाचे घोराब्याचे जरी तर तियात्र आहात हो डायलॉग आसोंकूच जाय येतो असो आसलो तुका मोगान वाडयलो हें केलें तें केलें आनी ह्या म्हज्या मोगाक तुवें असलो इनाम दिलोय कसलो तो नांव पिड्ड्यार केलें आमचें हे सगळ्या गांवांक नांव पिड्ड्यार केलें तुज्या नांवान लोक रडटा थिंगा तुवें हें वायट केलां तें वायट केलां कितें केलें आमच्या घोराब्याचें पाड घातलें कितें केलें थिंगा आनी कोणाक मारलो थिंगा कोणाक रेप केलो असलें तूं कोत्तलो म्हूण आमी केन्नाच चिंतूंक ना असल्यो वस्तू तुका हांवें कुटुंबान केन्नाच शिकोवंक ना खूंयसान शिकलोय रे म्हज्या पुता तियात्रांतले डायलॉग मोग कोत्ता जाल्यार आपल्या आवय बापायचो खंयचोय पूत खंयची धूव आपल्या कुटुंबाचेर वायट येवंक दिवची ना नांव पिड्ड्यार जावपाक दिवची ना आनी ह्या पासत जो चुकीचो रस्तो आसा ज्या चुकीच्या रस्त्या वरवीं तुज्या कुटुंबाचें नांव पिड्ड्यार जावपाक शकता तें तूं करचो ना आनी अशें करता तेन्ना तुजो मोग तुज्या आवय बापाय सवें तुज्या कुटुंबा सवें तूं दाखयतलोय भाव भयणीनो जेजून आमकां शुभ वर्तमानान जशें सांगलां म्हज्या मोगान रावात हो कुटुंबीक मोग जिवोवपाक सोंपें न्हू बरें व्हडलें आव्हान तें एक बरी व्हडली चॅलेंज ती त्रास जाता जायते पावटी आनी बो करून आयज जें कितें आमकां मिडिया दाखयता टीव्ही दाखयता तें पळयल्या उपरांत आनिकूय तकली पिशी जाता आयज जे आमकां एडवर्टिजमेंट दिश्टी पडटात आयज ज्यो आमकां वस्तू आसात आयज जो आमचो डिव्हलपमेंट जाल्लो आसा उदारगत जाल्ली आसा आयज सगळें जें आमच्या हातांच्या बोटांचेर सगळें चलता हें सगळें करता आसतना कुटुंबान एकामेकाक रेस्पेद मान दिवपाक चुकलेलीं आसात घोव बायल एकामेकाक रेस्पेद मान दिवपाक चुकलेलीं आसात तुज्या कुटुंबान तूं एकामेकाक मान दिता वो ना तें पडे आयज जरी तर तूं सांता तुमच्या पांयाशी आयलाय आनी मागता तुज्या कुटुंबाक हो थेवो विचार कर तुकाच तूं तुजे पत्नीक फावो तो रेस्पेद मान दिताय तूं तुज्या पतीक फावो तो रेस्पेद मान दिताय तूं तुज्या आवय बापायक फावो तो रेस्पेद मान दिताय चवथो कायदो आसा आमकां आवय बापायक वडिलांक मान दिवचो भुरगो कसो वो पूत धूव कशी तुज्या वडिलांक तुज्या आवय बापायक तूं फावो तो रेस्पेद मान दिताय आवय बापूय कशी तुज्या भुरग्यांक तुमी फावो तो रेस्पेद मान दितात फकत म्हाका जाय तें कर हांव सांगता थिंगा उठ हांव सांगता थिंगा बस भुरग्याक कितें जाय खबर ना ओ उरफाटें भुरगें कितें मागता तितलेंय दिलें ताका दिशा दाखोवंक ना तेणें जाय म्हणलां न्हू दिलें आनी मागीर घातलो फोंडान हो मोग न्हू जाल्यार एकामेकाक रेस्पेद मान दिवन एकामेकाक समजून हो कुटुंबीक मोगाचो थेवो जो आमकां दिल्लो आसा तो करूंक जेजूचें एक उतर म्हज्या मोगांत रावात तर तुजें कुटुंब जरी तर तूं जेजूच्या मोगान दवरतलोय सांत आंतोनीन केलां ते भाशेन आमी करपाक जाय कितें केलां तेणें देवाचें उतर ताणें वाचलें देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिकयलें आनी ताच्या तालटाचेर कोण बसतालो मिनीन जेजू केन्ना बसतालो केन्ना येतालो तो जेन्ना तो पवित्र पुस्तक देवाचें उतर उगडटालो देवाचें उतर वाचतालो देवाच्या उतराचेर नियाळ करतालो तेन्ना खुद जेजू हो मिनीन जेजू ताचे बराबर आसतालो अशें आमी सत मानता जाल्यार देवाचें उतर तुज्या घोराब्यान आसा जाल्यार म्हज्या मोगान रावात म्हूण जेजून म्हणलां तें आमच्यान करपाक जाता हेर जे तुजे भाशेन जियेला ते भाशेन सांत आंतोन जियेला तेची उतरां आपल्या जिवितान घालून तेच भाशेन आमी जोण आमच्याय जिवितान ही देवाची उतरां जेजूची उतरां घेवन आमी जिवंक आमकां करपा मागुया आनी हे भाशेन आमच्या कुटुंबाचो मोगाचो थेवो जरी तर तो सांडलेलो आसा सांत आंतोनीचे मजतीन आयज खरीत भाशेन मागुया जरी तर तो सांडूंक ना जाल्यार तो बरे भाशेन सांबाळूंक आमकां ही करपा मागुया आनी हे भाशेन आमी एकामेकाक आदार करून मोगाचो थेवो जिवंक आदार करुया सगळीं उबी रावया आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान आमचे पासत आमच्या कुटुंबा पासत देवा मुखार दवरुया तुमी म्हजो ताळो आयकतालीं आनी असो एकूच थीण जातलो आनी एकूच गवळी आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी
लोग्नीक जिवितांत तयार जातल्या जोडप्यांक जेजू बऱ्या गोवळ्याची वळख दितना जेजू आनी पवित्र सोबे मदें आसलोले सोयरीगतीचो आनी एकचाराचो अनुभव दिवंक आनी ह्या अनुभवान ग्रेक जावंक शिकोवंक आनी दुबावाच्या पातकान फुटून पडलेल्या गोराब्याक एकूच न्हीद हिणाची आनी गवळ्यांची शिकवण दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजू म्हणटा, म्हजी उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागतात आनी तुमकां तें घडटलें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेवून आनी मागनांतल्यान देवा तायन घट सोबून सांबाळून देवाचो सुबा आशिर्वाद आनी देणी मेळून घेवंक देवाचो आदार मागुया. सैमाचे शिकवणे प्रमाणें तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी तांकां बूट दिवन बरे देखीन वयर काडात. सगळ्या क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सुम्याचे शिकवणे प्रमाणें वयर काडटना तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी वेळा वेळा प्रमाणें आपल्या भुरग्यांक बार घेवन देखीन वयर काडूंक बापाचो आदार मागुया. आत्म्याची फळां ही मोग, कुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, खात्री, दिलोबाय आनी आप दमावणी. हालींच लग्न जाल्ल्यांनी आनी लग्नाची तयारी करतल्यांनी नाजारेतच्या गराब्या पोरी आपलें लग्नीक जिवीत जियेवंक आनी जेजूक आपलो माज करूंक जिविताच्या यात्रेंत आत्म्याची फळां घेवन दुसऱ्यांक देविकीक जिविताची देख आनी नमुने जावंक बापाचो आदार मागुया. आयच्या दिसा प्रेझेंट करूंक उतेसांव दिल्ल्या पासत मागूंक लायलोल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्या पासत सांत आंतोनीचे मजतीन फुडी आत्म्यांची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. हेच भाशेन मागुया. आमच्या गोराब्यांनी आयज एक नवो थेवो भितर सरलेलो आसा, मोबायल म्हणलेलो. जायतीं आतांची जी पेरंट्स आसात, यंग पेरंट्स आसात, ती आपलो भुरगो जेवतलो जाल्यार मोबायल जाय, बसतलो जाल्यार मोबायल जाय, उठतलो जाल्यार मोबायल जाय, थेवो मोबायल. आनी ह्या मोबायलान आयज जायत्या जाणांची भुरग्यांचें जिवीत पिड्ड्यार केल्लें आसा. खेरीत भाशेन मागुया असल्या घुसपा गोंदळाक सांपडलेल्या आवय बापाय पासत जाणी मोबायल घेवन आपल्या भुरग्यांक मोग आनी थेवो दिला, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया ही आपली चूक तांणी समजून घेवंक आनी जाता तितले बेगीन ती सुदारूंक आनी भुरग्यांचो आनी आपणाचो फुडार थीर करूंक तांचे पासत मागुया. सर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां आमच्या कुटुंबांनी हो मोगाचो थेवो सदांच सांबाळून दवरूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
Page number 32. C10. म्हज्या भाव भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा जुस्तीन सगळे सोबतेन झुजलो तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मोनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बोडान जैतिवंत जावंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्विस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा स्वर्ग काळी आनी स्वर्गताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुस्तीन तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सोपर्णायेन परजोडायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भारताचो गुरगुटूया तुझ्या कुसारी पुरुषिपणा पूर्णनामा सोडणे सौम्या संसाराच्या सोडणाऱ्या आमची सोडवणूक. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयर सुपेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमचो भगवान बाप, फिलिप नेरी आमचो कवळी बाप आनी सगळे याज्ञिक वर्गा बराबर तिका मृती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. सगळींची मरण गेल्ल्या वर्साक गुडे यात्रे जेन्ना आसली ह्या वर्साक ना तांचे पासत मागुया. ह्या जाग्याचेर उपसोयीक जावन सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची तुजे लागीं उपकार मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुसे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी बागेवन आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत्मेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या कुटुंबांतलो मोगाचो तेवो ना जाता तेन्ना आमच्या कुटुंबाचेर काळोख येता. जे भाशेन आतां लायट गेली काळोख पडलो. आमच्या कुटुंबाचेर जायते फावटी असलो काळोख येता. असल्या काळोखान आमी सदांच देवाक चिटकून रावूं आनी ह्याच जेजूच्या मोगान जिवंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काटलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरेत संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटाली. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुन्या देवाचे उजवाडाचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयां खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
बापा जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली बागेवन जुस्तिनाचे शिकोवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिनवासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणे जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं अशें बसुया. आयज रेझनाचो दुसरो दीस. आयची मांडावळ केल्या सेंट जोझफ समुदाय कोपेलबाग तांकां आमचे दिनवास, आमच्या कोयराक दिनवास, आमच्या सावंड सिस्टमाक आनी लायटीक आनी सगल्यांक जाणी ही तयारी केल्या तांकां आमचे दिनवास. आनी सांत आंतोनीचे मजतीन तांचेर आशिर्वाद पडून तुमी सगल्यांनी मागचें. भाव भयणीनो, आमकां दर रेझनाक आमी 2 इंतेसांवां करतात. तशेंच तुमची कसलीं इंतेसांवां आसात तुमचे पासत मागूंक जाय जाल्यार आमी ते मागण्यांत घालता. आयज पळयलां ते भाशेन रेझनाची इंतेसांवां दिसाक 2 जीं आमी घेतात ती सगळीं भरलेलीं आसात. म्हणटच आनी इंतेसांवां आतां मेळचीं ना. पूण तुमकां कोणाक मागण्यांत घालपाक जाय तुमचीं नांवां तुमी आमच्या ऑफिसान नमिशा आनीक रोजी लागीं तुमी तुमची नांवां दिवची. खरीच भाशेन तुमची इंतेसांवां जीं तुमी विस्वासान भावार्थान दवरपाक सोदतात तांचे लागीं तुमची नांवां दिवची. इंतेसांवां आसात तेचे पयशे आतां दिवपाक नाका. मागूंक जाय ताका चार्ज ना, ताका ओमकी चार्ज म्हणना. तुमकां जर तर कितें दिवपाक जाय जाल्यार तें तुमी थंयसर तांकां दिवं येता. कोणाकूय जर तर डोनेशन दिवपाचें आसा जाल्यार तेचें रिसीप्ट तुमी घेवचो आनी तुमचो आदार दिवचो. तेच भाशेन ही सगळी मांडावळ 13 दिसांची 14 दिसांची मांडावळ करूंक सगळें ही तयारी करूंक तुमचो आदार तुमी उदारपणान दिवचो. निमणे सांतांचे मागणे आनी पिडेस्तां पासत मागणे आमी करता. तुमच्या कदेलांचेर ते प्रिंट आवट काडून दवरलेले आसात, थोडे अजून मुखार आसात. ते तुमी वापरचे, पूण वयता आसतना मातशें घरा व्हरचें न्हू. हे 13 दीस आमी ते वापरतले म्हणटच तुमी ते
उजार करचे आनी आसात ते भाशेन तांकां परतून कदेलाचेर दवरचे. दर दिसाक तुमी जेन्ना मिसाक येतात कुमन्याव घेतल्यार देखून तुमी तुमचे पार्टिकूल घालपाक जाय अशें चोतरायेन करचें, उगडास दवरचो. तुमी जेन्ना मिसाक येता तुमचें इंतेसांव घेयात, तुमकां कितें मागणी घालपाक जाय ती घालात. वो तुमी कितें आयज ह्या अल्ताराचेर मिसाचे भेटेन तुमी घालपाक सोदतात हें तुमी पार्टिकूल काडून जेन्ना सी बरेन घालतात तेन्ना तें जावन दी. ह्या पासून तुमी जण एकल्यान तुमचें पार्टिकूल घालपाक जाय. आमचो साकिस्तांव मागीर थोडेशे सुबेज घालता, कित्याक मीस जाल्या उपरांत भोव पवित्र संस्कार आमी वयर कपेलान दवरता. तुमकां कोणाकूय सयेक घेवपाक जाय पवित्र संस्कारा मुखार इल्लोसो वेळ सारपाक आनी वयर कपेलान वेचें आनी जेजू बराबर हो तुमचो वेळ तुमी सारूंक जाता. 8 वाजता कपेल मागीर आमी बंद करतले. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. करूया सांगात तुमचे. सांत आंतोनीक मागणे. नमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचे आनी अनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खालचाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला, दिवन भोग घालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा परभाशान आनी घालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनंती कर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजें इंतेसांव इल्लोसो वेळ उगीच रावन माग. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले फावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक मोठीक सांपडलेल्याच्या आदारान तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. पवित्र सोयीच्या सर्व मुखेल्यान कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सर्व पिडेस्तान आनी कश्टोतल्यान तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या काजारी सगळ्यांक तें देणें फावो कर. सर्व भुरग्यांक भावार्थान वाडोवन तुजी मजत लाभय. म्हज्या पातकाची बरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडलो मोग म्हाका सोडून दी. आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सुन्याची चाकरी करून तुज्या सांगाताक
ससनाच्या ससनान बापाक वखाणू ताका बघून आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राजान म्हाका पावय अशें सांग. तरी भाशेन सगळ्या पिडेस्तां पासत आमी मागणें करुया. तुमी ज्या पिडेस्तांक वळखता तांणी आपणा पासत माग म्हूण तुमकां सांगलां, तांचे पासत मागात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. सोम्याची नावी आमचो आदार. ताणे सोर ताणी संवसार रचला. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनी सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोटितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाभूंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची आत्म्यांची आनी मोतीची पिडीन कश्टोतल्या तुज्या चाकरा चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमचे कश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं, तुमकां राखून तुमचे भितर आसूं, तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान आसूं, तुमकां वाट दाखोवन तुमच्या फाटल्यान आसूं, तुमची जतन करून तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन.